for Public Works Department. Fear and anxiety in the minds of people traveling from Goa to Karnataka via Old Goa, Anmol Ghat, regarding completion of the single line to four line road, since driving on this road has become risky. Yes, Minister. Sir, the National Highway NH4 originates from Belgaum from kilometer 00 and terminates at Panjim kilometer 153/00. The jurisdiction of the Goa state starts at kilometer 84/00, that is unmoored. The entire stretch from kilometer 84/00 unmoored to kilometer 143/00 Old Goa is recently hot mix and is in very good condition. The stretch from 108/00 Kandepar to kilometer 125/00 Ponda is already upgraded to 4-lane, except for one approach at Opa Junction, for which tender process is over and work is likely to commence shortly. Even the stretch from kilometer 143/00 Old Goa to kilometer 153/00 Panjim is also upgraded to 4-lane. Several stretches are proposed for 4-laning in the upcoming annual plan of the ministry. The stretches proposed in the annual plan are as follows. Kilometer 84/00 to 97//00, that is from Anmod to Molem, where we are aware of the case where now Supreme Court has given us permission. We have prepared a tentative estimate of 1,500 crores and sent to the central ministry. Second part is kilometer 112/00 to kilometer 108/00. That is from Sugar Factory to Kandepar. That also estimate has been prepared and sent to MOT for 650 crores. The third part is from 125/00 to kilometer 136/00 from Ponda to Bhoma. A proposal of 750 crores has been sent to the MOT. The remaining stretch of kilometer 97/00 to kilometer 112/00 Mole to Sugar Factory is under acquisition. Section 3 is declared. The other stretch from kilometer 137/00 to 143/00 Boma to Old Goa, Section 3D is declared. And after due completion of land acquisition and getting possession of the land, those stretches will also be taken up for 4-laning. In the stretch from Boma to Old Goa in Boma village, a total of 22 structures are getting affected, out of which 4 are residential houses and the remaining are temporary kiosks, gadas, where in Kolli village there are 39 structures which are getting affected, out of which only 4 are residential houses and remaining are temporary kiosks, gadas. In the stretch from Molen to Sugar Factory, a total of 18 structures are affected, out of which 3 are residential houses and remaining are temporary structures, kiosks. I know the importance of the road, Speaker Sir, and hence I have been conducting every fortnightly meetings with the officers to review the land acquisition process as well as the ongoing works in this stretch. I am also constantly in touch with the officials of the MORTH/NHAI as well as with Honorable Minister for National Highway, Shri Nitin Gadkari, Government of India, for early sanction of our proposals. And we are receiving full support from the Union Ministry and the proposals are getting sanctioned expeditiously. In view of the above, there is no reason for the people of travelling from Goa to Karnataka via Old Goa, Anmod Ghat to have any fear and anxiety, as this government has accorded top priority of the 4-laning of the entire road, and the same will be completed on top priority. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यांनी जे उत्तर दिला ते जरी तरी समाधानकारक आसा, म्हणून म्हाका एक क्लियर जावपाक जाय की किलोमीटर 125/00 टू किलोमीटर 136/00 पोंडा टू बोमा ह्या रस्त्याचे ड्रॉईंग जावं ज्या पद्दतीन रस्तो वयतलो हे जर समज तर लोकांक जर कळ्ळें जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता लोकां भितर फियर एंड एंग्जायटी आसची ना. काल माननीय मंत्र्यांनी मिडिया कडेन उलयतना सांगलें की लोकांक कळपाक जाय बाबा एक्चुअली 22 स्ट्रक्चर जे वयता बोमाक ते 22 स्ट्रक्चर खंयचे कोणाक इफेक्ट जाता आनी 4 जे पळय ते गाडास वयता ते कितें जाता आनी ते थंय रस्तो कशा पद्दतीन आसतलो की लोकां भितर म्हणटा ते कशें जाता की भंय आसपाक जायना.
लोक सामके सुखी आसपा जाय आनी मंत्री? अशा पद्दतीचे माननीय मंत्र्यांनी म्हाका आन्सर दिवचे. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हांव हो इशू 2-3 पाटी असेंब्लीन हांव मिनिस्टर जाल्यार येयल्ला आनी हांवें एश्युरन्स दिल्ले हावजान जे स्ट्रक्चर आसा इवन ती घरां आसा तांकां आमी रिकन्स्ट्रक्ट करून दिता स्पीकर सर. बिकॉज जे करपाक जाय ते करपाक जाय स्पीकर सर. अशें पळोवपाक गेल्यार आतां काल एक आमी घर मोडलां मालपें, हें चालू आसता स्पीकर सर. पूण आमी रस्त्यार कोणाक उडयना स्पीकर सर. आमी तांकां रिहेबिलेट करपाक इवन भाडें घराचे जे तो टेम्पररी घर जे घेता इवन ताका भाडें दिवपाचें प्रोविजन आमी केलां स्पीकर सर. आनी आमी प्लॉट करून ताका जागोय दिता आनी स्ट्रक्चराचे व्हॅल्यू आसा तोय आमी ताका दिता स्पीकर सर. हो बेश्टो खंयच्या खंय पावता स्पीकर सर. हितू भितर म्हाका सरपंच जो बोमा आसा तेणी पंचायतीन म्हाका लेटर केल्लें, ऑनरेबल मिनिस्टर CMाक केल्लें आनी हांवें प्रेजेंटेशन दिलां एंटायर म्हजी टॅक्निकल टीम घेवन पंचायतीन आनी एक्सप्लेन केलां कितें कितें वयता स्पीकर सर. हितू बेश्टो एक दोग जाण बेश्टो गोल घालपाचो प्रयत्न करता. हितू भितर कांयच प्रॉब्लम ना आनी खंयचेच देवूळ वचना स्पीकर सर. ह्या इश्यूनस हांवें फाटीं दिल्ले आतांय दिता. पूण सर्वे नंबर जेन्ना एक आसता आख्खो देवळाचो तितू एलोसो एक्विजिशन जो दुसरे सायडीन करपाक जाय तितू सर्वे नंबर येतलो स्पीकर सर. पूण आमी खंयचेच देवूळ आनी कितें म्हणना. जी स्ट्रक्चर हांवें आतां ऑनरेबल MLAक सांगलां 22 स्ट्रक्चरांतले 4 रेजिडेन्शियल स्ट्रक्चर आनी उरलेले अशे गटराचे सायडीन ओवरनायट स्ट्रक्चर बांदलेले गाडे हांकां कांयच परमिशन घेवना. हें चालू आसा. हेका वयल्यान स्पीकर सर हे जे कोण घेवपाक सोदता डायरेक्ट बंद करता रस्त्यार आनी सगळें ब्लॉक करून उडयता स्पीकर सर आनी एक्सिडेंट जाता. हेजे खातीर फियर आसपाक जाय स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता हांवें क्लियर सांगलें आसा. हितू भितर कांयच प्रॉब्लम ना स्पीकर सर. आनी जे गाडयेर देखून वयता इवन तर तांकां टेम्पररी आमी ऑलरेडी जागो आयडेंटिफाय केला तांकां आमी बांदून दिवपाचे आमी ऑलरेडी केल्ले आसा स्पीकर सर. Yes, okay. सो देर शुड बी नो फियर एंड एंग्जायटी ऑफ एनीबडी स्पीकर सर. एक फुडले कॉलिंग अटेन्शन. हांवें दामिल्ल्या स्पीकर सर, बोमाचो इशू म्हाका अशें दिसता की उत्तर जें दिलां हें सारकें ना. थंय सातेरीचें देवूळ आहा, थंय महादेवाचें स्वयंभू देवूळ आहा. हो रस्तो हाडून तेकयता देवळाक. स्पीकर सर, थंय लाखांनी लोक आकावतात. हांव नकळो तो कित्याक प्रेस्टीज इशू करता तो ताजो प्रेस्टीज इशू काय ताजो आनी कोण कलिगाचो प्रेस्टीज इशू हो म्हाका खबर ना. पूण हांव एक तुमकां सांगूंक सोदता स्पीकर सर की थंय 18व्या शतकांचें वी आर इन द 21st सेंच्युरी 300 वर्सां पयलींचें देवळां थंय आहा. तुमी हिंदू उलयतात, तुमी देवळां साल्वार करूंक जर शकना तुमी कसले हिंदूचे स्पीकर सर, क्लियर कट हांव सांगता स्पीकर सर. स्पीकर सर खंयच्या खंय पावता स्पीकर सर. खंयच्या खंय पावता? हांवें स्पीकर सर, हो इशू घेवन हांव दिल्ली गेलो. सांगला स्पीकर सर स्पीकर सर, की खंयचेच देवूळ वचना ताका कडेन दिसता ते म्हाका खबर ना स्पीकर सर. पूण हांवें ऑलरेडी सांगला ते देवळा वचना तो बेश्टो दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता स्पीकर सर. फुडले calling attention. आमी स्पीकर सर हांव थंय गेल्लो. एलिवेटेड स्ट्रक्चर थंय करता, एलिवेटेड स्ट्रक्चर करता स्पीकर सर, रस्तो elevated पोंचेर आसता देवळाक स्पीकर कोणाक सर. घालता? एक मिनिटाक answer एका दिवचें. देवळाक कोणाक वचना घालता? स्पीकर सर. विजय कांयच सर, जायना. हेजे दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता स्पीकर सर लोकांक. येस. दिशाभूल फुडले जाता फुडले स्पीकर कॉलिंग अटेन्शन श्री विजय सरदेसाय, कार्लोस फेरेरा, अलेक्स लॉरेन्स, क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर, हे देवळाचो इशू खूप इम्पॉर्टंट. तुम्ही ओगी इतलो असो नाही, करून तशें चुकून नाही. उडोवं नाका. खंयचे तो खबर स्पीकर सर, विषय- तो स्पीकर सर, विषय- हो हांवें क्लियर सांगला आमकां श्राप पडटलो. विषय- कोणाक विजय श्राप पडटा सरदेसाय, तो पोवन घेतलो. कॉलिंग अटेन्शन मांडटा तुम्ही प्रेझेंट करतात. आणि हो स्पीकर Calling सर, attention मांडटा तो तो. कितें सांगता तेजेर कांयच मांडटा. गोंयच्या खातीर असो तो बेश्टो उलयतालो. इशू करूं सोदता मागीर इशू काटार पास नासता. जाला. ओ मागीर काटार विजय पास सर जाला. ताका कांयच ना. श्राप कोणाक पडपाचें आमकां खबर आहा कोणाक पडटलें. कॉलिंग स्पीकर अटेन्शन सर, हाका मांडटा. इतलें देवूळ ओडून विजय कितें करपाचें सरदेसाय, आमकां तुझी कॉलिंग अटेन्शन मांडटा तुम्ही. विजय सरदेसाय म्हणना. विजय सरदेसाय, कार्लोस फेरेरा, अलेक्स रेजिनाल्ड. क्रुजाचें तें पयलें ना. तुमी पयलींच आमचें नांव घेतात आनी मागीर बस म्हणटात कितें. येस. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.